शेनवारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी लोकार्पण केल्लो गांजे उदका प्रकल्पाचो पंप शेडी सयत बुधवारा उदकांत कोसळ्ळो। ह्या घडणुकेक लागून पाळी वाठारा सयत हेर कांय वाठारांनी उदका पुरवण इबाडटली अशी माहिती मेळटा। घडणुकेची खबर मेळटनाच विरोधी पक्ष काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका केल्या। आज सकाळी परत आनी एक कोलॅप्स जालो। नवीन बांदिल्लो वॉटर सप्लायचो पंप हाऊस पाळे वाठारांत तो आज सकाळी कोलॅप्स जालो। आणि इंटरेस्टिंग म्हणल्यार कितें की 16 तारखेक ताचें इनॉग्रेशन जालां आणि 19 तारखेक हो पंप हाऊस पडटा। कळून आयला की तो 10 कोटी रुपयाचो प्रोजेक्ट। सो हाच्या वयल्यान तुम्ही पळयात की हे करप्शन खंयच्या लेवलाचेर पावलां। पंप हाऊस बांदिल्लो 3 दिसांनी कोलॅप्स जाता, ताज महल कोलॅप्स जाता, आनी कितें कोलॅप्स जाता, त्या सायडीन मडगांवां हेरिटेज बिल्डिंग कोलॅप्स जाता। सो म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो की हे सरकारूय कोलॅप्स जातलें। कालच्या पयल्या दिसानूच कळून आयिल्लें आसा की सरकाराचे बजेट जे सरकारान प्रस्तुत केल्लें ताज्या वयल्यान जे पळय उलयल्या आनी जे भायर आयलां हाच्या वयल्यान कळटा की हे दिस इज टोटल इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार। आणि म्हाका दिसता अत्यंत दुखाची गोष्ट आसा की हे गोंयकाराचे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे उदकान व्हांवयतात ते। हांवें सकाळी ट्वीट मारला आनी थंय हांव वचून आयिल्लो की पळयलें अक्षरशः ते वायट दिसता की शेनवारा जाल्लें इनॉग्रेशन त्या फातराक जी फुलाचो हार घातिल्लो ती फुलां सुद्दां अजून बावूना, फुलां सुद्दां आसा तशी आसा। सो हाच्या वयल्यान कळून येता की हे सरकार इज टोटल करप्शन। गांव गांजे पंचायतीच्या अंडर येता हो प्रोजेक्ट उदकाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट। हे खंय तर शेनवाराक सीएम येवन इनॉग्रेशन केलां। वॉटर फिल्टर खंय केलें पंपिंग, हे पंपिंग उदक जावन सांकळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 पंचायतीक उदक वचपाचें। हो 10 कोटी खर्च करून पयर शेनवार आयतार सोमार मंगळार बुधवार आज 4 दीस जाता हो पंप कोसळ्ळो। आणि हाजेर जर काम करताले कामगार बिमगार पडून गेले कोणाक जबाबदार। आता सकाळच्यान आमी लोक पावले हांगा, अजून PWDचो मनीस ना, WRDचो कोण मनीस ना। आणि त्या लेबरांक विचारल्यार सांगता कोणाक कोल्हापुराक सांगला कोण कोल्हापुराच्यान येवपाचो आसा खंय। हांव म्हणटा BJP सरकार PWD मिनिस्टर जागे जायात। काल तुमची कला अकादमी कोसळटा, असले 10 कोटीचे पर शेनवाराक इनॉग्रेशन केल्यात, पंप हाऊस कोसळटा, कमिशन 40% म्हणल्यार तुमकां राग येता। आणि हे कितें दोळे मुखार दिसता ते कितें पोर्तुगीजांनी बांदिल्ले ब्रिज अजून कोणी जाणटेले सांगतात ते ब्रिज अजून बरे आसात। आणि आता दिसाक एक बिल्डिंग, दिसाक एक ब्रिज, दिसाक असले पंप हाऊस कोसळपाक पावल्या। हे कितें हो लोकांचो पयसो, लोकांचे जे तुम्ही टॅक्स घेता वाडोवन टॅक्स घेता हेजो असो वेस्ट करतात। आता तो रिनोवेट करतले किंवा परत टेंडर काडटले, परत कमिशनां, परत बांदतले, परत कोसळटले। हो उदकाचो फ्लो इतलो खबर आसतना हो असो बांदप आनी पडप हो वेस्ट। आज आमी थंय पयला थंय इनॉग्रेशनाचो फातर बांदिल्लो ताची फुलां सुद्दां वचून बाबडी काळी जावन टटटटीत आसा आनी तुमचो हे पंप हाऊस कोसळटात। BJP सरकाराक सांगतात जागे जायात, लोकांचो पयसो आसा तो असो वेस्ट करनाका, इव्हेंटाचेर वेस्ट करनाका, लोकां पर्यंत पावयात तो पयसो। ही दुर्दशा। आज तुम्ही पळयता आमी आहा गांजा उदगांव, जो हांगा पाणी पुरवठा करपाक एक पंप बसयल्लो। 10 कोटी मोडून खर्च केल्लो हांगा की वेळिंग्या सुर्ला आनी पाळी ह्या गांवांत पाणी पुरवठा करपा खातीर हो पंप बसयल्लो। वराक 4 लाख उदक तो वयर काडटालो। आज तुमी तेजी हे परिस्थिती पळयता। 4 दीस पयलीं हेजें उद्घाटन जाल्लें आनी हो आयज हांगा उदकान पडोन तुंबलेलो आसा, बांदून दवरला, सगळे कडेन दोरखंडान ताका बांदून दवरला। म्हादय न्हंय मोठ्या प्रमाणान उदक हांगा येता आनी तेणी करून तो पंप पडलेलो आसा। सीएमाक हो एक दुसरो झटका आसा। काल कला अकादमीचो एक झटको पडलो, आयज हो दुसरो झटका आसा। विधानसभा चालू आसा आनी हे प्रत्युत्तर तांकां दोळे मुखार दिसता। आज उदगांव काँग्रेसची जी नेते आसा मनीषा उजगांवकर यांनी भारतीय जनता पक्षाचेर आरोप केला, सरकार जो इव्हेंटूच करता अशी त्याची म्हणणी आसा। आज तुम्ही पळयता की आता हेका परत कितलेशेच कोटी खर्च जातले की हो काडून परत व्यवस्थित बसोवपाक। तोपर्यंत गांजा पाळी उदगांव ह्या भागांत तरी पाणी पुरवठा सद्याक स्टॉप उरतलो। गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर।